कला भवन आणि स्पेशल स्टेटसाच्या विशयाचेर मंत्री आलिनान मोविनाचेर खर टिका केल्या। कला भवनाचे काम अर्धवट उरलां म्हण आमदार मोविन मंगळारा विधानसभेत आलिनाचे नाव घेनासतना उलयल्लो। 2013 स्पेशल स्टेटसाची मागणी करपी मोविन आता स्पेशल स्टेटसाचेर घुंवला कित्याक काय म्हण आलिनाचो प्रश्न। I would like to question the same MLA who spoke about Kala Bhavan, why he was not able to complete the Kala Bhavan when he had 8 years when he was in power and he had the funds for it. Why is Kala Bhavan lying incomplete? What right he has to ask me why it is not completed? It will be done. I am pursuing the project, but there are other projects that take priority because they are more important than the Kala Bhavan. Now I want to know whose husband is he referring? It is a fact, and I'm very proud of it, that Matani started the movement for special status for Goa in the year 2008. But till date, I have never referred to the demand for special status as husband's dream. He said Goa's land has to be protected, identity has to be protected, culture has to be protected. So what has happened from then and now for him to change his stand? आता पळया गोयातल्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। शताब्दी वर्सा निमतान लायन्स क्लबान वास्को लोकां खातीर भलायकी जागृताय कार्यावळ दवरिल्ली। क्लबाचो प्रादेशीक अध्यक्ष संदीप शिरोडकाराच्या फुडारपणाखाला ही कार्यावळ जाली। काळजाचे दुयेंस तशेंच दोळे दान दिवपाविशीं कार्यावळीन भर दिलो। कार्यावळीक जीसीसीआयचो चेअरमॅन नाना बांदेकार, लायन्स क्लब इंटरनॅशनलाचो प्रोजेक्ट चेअरमॅन सुधीर संजगिरी आनी लायन्स क्लबाचे बाकीचे मानेस्त हजर आसले। मडगांवां एसजीपीडीए ग्राउंडार बिग डिस्काउंट शॉपिंग फेस्टिवल सुरू जाला। 27 मार्च मेरेन हो महोत्सव चलतलो। कपडे, फर्निचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, पुस्तकां, ज्वेलरी आनी बाकीच्यो वस्ती प्रदर्शनाक दवरल्यात। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। 30वी सिनियर कबड्डी सर्त 19 आनी 20 मार्चाक पैरा जातली। पैरा स्पोर्ट्स क्लब आनी सातेरी सेवा संघान गोवा कबड्डी संघटनेक घेवन ही सर्त दवरल्या। सर्तीत 30 दादले आनी 15 बायलां टीमी धरून 45 टीमी वांटेकार जातली। गोवा कबड्डी असोसिएशन पणजी हांच्या पालवा सकयल श्री सातेरी सेवा संघ मये आनी पैरा स्पोर्ट्स क्लब मये हांच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या 30व्या सिनियर स्टेट कबड्डी चॅम्पियनशीप 2016 ह्या इव्हेंटाच्या ऑर्गनायझेशन जे आसा ताज्या खातीर ह्या हांगासर आमी एकत्र आयिल्ले आसात। ही स्टेट चॅम्पियन जी आसा ती पैरा मये हांगा जातली। हातून जवळ 45 टीम्स 45 टीम भाग घेतली। उद्घाटन जे आसा इनॉग्रेशन ते 19 तारखेक शेनवारा सांजेच्या 5:30 वजांचेर पैरा हांगासर मुद्दाम तयार केल्ल्या ग्राउंडाचेर जातले। इतल्या खबरां चित्र हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।